फाटल्या दिसांनी खूब बोवाळ चल्लेलो आसा, स्पेशली तुमच्या स्टेटमेंटाचेर खूब वाद जाल्लो. हाऊ वूड यू रिएक्ट ऑन दिस इशू? स्टेटमेंटाचे वाद कसो जाता, हांवें क्लॅरिफाय केला म्हणजे कसलो वाद तो. पळय, इतिहास म्हणटा तो आपल्याक जाय ते भशेन इंटरप्रीट करप नासता. इतिहास तो एकूच आसता, तो फिक्स्ड. आनी अस्मिताय म्हणटा ती आमची DNA. विदाउट अस्मिताय, विदाउट गोवन आयडेंटिटी, देर इज नो गोवा फॉरवर्ड. सो आय कॅनॉट फॉरगेट अस्मिताय दीस. अस्मिताय दीस म्हळ्यार कांय न्ही, ते जालें, ताचे मागीर खूब जालें अशें ते सांगपी लोकांक आमीय मान दिनात. हांवें एक आमचे सिनियर मंत्र्याचें स्टेटमेंट पळयलां आज. ना जे कोण अशें म्हणटा ताका आपूण मान दिना. जे इतिहास विसरतात, आपल्याक जाय ते भशेन इतिहासाचें इंटरप्रिटेशन करतात, तांकां समाज मान दिना. तांकां हें कळपाक जाय. इतिहास म्हणटा तो फिक्स आसता, तो तुका जाय ते भशेन तुज्यान इंटरप्रीट करूंक जायना. आमी मानून घेवंक जाय की अस्मिताय म्हणटा ती गोंयची आयडेंटिटी. ताजे खातीर एसेंब्लीन आमी येवंक मेळटा. ताजे खातीर हांव आमदार आसा. दीस इज द रूट ऑफ एवरीथींग. मनोहर पर्रीकरान मुखेलमंत्री आसतना जेन्ना ओपिनियन पोल डे आमी ऑफिशियली ऑब्जर्व केलो फातोर्डा इन 2018, तेन्ना मनोहर पर्रीकरान म्हणलां द डे वेन गोवा बिकेम ट्रुली इंडिपेंडंट. देर इज नो इंडिपेंडन्स डे फॉर गोवा, बट स्टील ही हॅज सेड इट. त्या मंत्रिमंडळात सुदीन ढवळीकरूय आशिल्लो. सो तेन्ना ताका कितें सांगूंक गेलो ना तो की ना तुवें म्हणलें तें चूक म्हणून. कित्याक तेन्ना मनोहर पर्रीकार आशिल्लो आनी तो ओपिनियन पोलाक मानतालो. म्हणटकच तुवें बी ओपिनियन पोलाक मानतालो. आतां तुवें कितें केलां, आतां तुवें ती MG पार्टी व्हरून BJPच्या गोठ्यान बांदल्या. म्हणजे तुका आनी पर्याय ना. तुजी मंत्रिमंडळ ते पावर पोर्टफोलियो आनी कोण तरी चलयता. सो मागीर कितें उरलां. मागीर ते आतां उलयतात आनी सांगतात तुका कितें कितें. अरे हांवें भाऊसाहेब बांदोडकराक काय म्हणून ना. हांवें भाऊसाहेब बांदोडकरान बरें कितें केलां, इश्कॉलां कितली सेटअप केली आनी हांणी कशी बंद उडयली तें दाखयलां. भाऊसाहेब बांदोडकरान लँड रिफॉर्म्स हाडले, बहुजन समाजाक मालकी हक्क दिलो जमनीचो, आनी हांणी दिल्लीवाल्यांक कसो मालकी हक्क दिलो तें सांगलां. सो हांव भिवपी न्ही, आनी हांवें सांगलां तें तातूंत कांय फट ना. आनी आय एम फर्म ऑन माय ग्राउंड. वॉट आय हॅव स्पोकन इज आय हॅव करेक्टेड फॅक्ट्स.